गायन घेऊया A2. आमच्या बाबा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून नमान करूंक तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुझे उतर आशेवन आयकून जिवीत आमचें सारकें भोगून एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपा कर. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या जॉन गोम्स ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्या पासून देवान ताका सुर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आयज गॅबी वाज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. दर एक उमेदवार जो एलिसावांक बसला हे पावटीक त्या उमेदवारांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सगळे मतदार जे मत मारतले त्या मतदारांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच जे कोण कारबार चलयतात ह्या कारबाऱ्यांचेर तांणी आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक आनी भियेनासतना सगळ्यो वस्तू थाऱ्यार घालूंक तांकां फावो तितलें बळ आनी कृपा दी म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची खासगी मागणी इतलोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो जण एकल्याक आमकां देव वेगवेगळे सयेक दिता आनी हे सयेक करीत भाशेन आमी देवाच्या राज्या पासत मार्तीर जावंक पासून तर जायते पावटी आमकां मेळ्ळल्या सयेक आमी पिड्ड्यार केल्यात. असले आमच्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो जमनी हांव सारूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या सासना प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मोगा खातीर आंकवारपण सांबाळून रोग साक्षीपणाचो मुकुट चडूंक तुज्या असोक्त भुरग्यांक तूं फावो करताय. तुजे आंकवारी बागेवंत आगाताचो आमी आज वार्षिक समारंभ करता. कोश्टा आडकोडींचेर जैत व्हरून आनी निश्कळूंकपण सांबाळून मरो पर्यंत खऱ्या भावार्थान ती थीर रावली. तिची देख घेवन आनी तिचे विनवणेच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवट पर्यंत तुका विस्वाशी रावून
तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आमकांय कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोलोमांव राजा गाबियोन दोंगरार योद भेटूंक गेलो, कित्याक हो दोंगर सगळ्यावन व्हड आसलो. थंयचे वेदीचेर सोलोमोन 1000 होम भेटयले. गाबियोन दोंगरार सर्वेस्पोर सोलोमांक रातचो सपनान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजें करचें तुका कितें जाय तें माग. सोलोमोन जबाब दिलो, तुज्या सेवका आनी म्हज्या बापाय दाविदा विशीं तुवें व्हड बोळेपण दाखयलें, कित्याक तुजे मुखार तो विस्वाशीपणान प्रामाणीकपणान आनी सरळ मनान चल्लो. आयज पर्यंत ताच्या पुताक ताच्या सिंहासनार बसून तेंच बोळेपण तुवें ताका दाखयलें. आनी आतां सर्वेस्परा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलोय. पूण हांव आजून भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तें लेगून हांव नकलो. तुवें विचून काडलोले पोरजे मोदें तुजो सेवक जियेता. ही एक व्हड पोरजा, मेजूंक लेगूंक जायना तितली. वायट बरें तें विवेकान ओळखून तुजे पोरजेचेर अधिकार चलोवचे खातीर तुज्या सेवकाक तोजवितेचे गिन्यानाचो कोर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो? सोलोमोन असलें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पराक चड मानलें आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका एक लांब आवत ना म्हूण गिरेस्तकाय ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, पूण सारकें तें विवेकान ओळखूंक तुका गिन्यान मागलें. देखून तुवें मागलां तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें बुद्धीचें आनी विवेकाचें गिन्यान हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तें बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या हादी मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोदकार. आमचो जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तरणाटीं पातकावीन कशीं रावतलीं, तुज्या उतराक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्या आज्ञा वेलो म्हाका कोडसरूंक दिवं नाका. जबाब, तुज्यो आज्ञो म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुजेर पातक कोरिना जावंक तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरतां. तूं सगळ्यां परस पंदिवंत सर्वेस्परा. तुजे आज्ञा म्हाका शिकोय. जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतले निवाडे म्हज्या ओंठांनी हांव उच्चारीत आसां. सगळी 2 गिरेस्तकाय मेळ्ळोल्या पोरी. तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय.
सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. धर्मदूत जेजूशी एकटवले आनी आपणें जें केलेलें आनी शिकयलोलें तितलेंय तांणी ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एकसुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसो घेयात. कित्याक येतीं वेतीं इतलीं जाणां आसलीं की जेवूंक लेगून तांकां फुरसत नासली. आनी व्हड्यार चडून ते एके सुवातेर एकसुरे सुवातेर गेले. ते वेतात म्हूण पळोवन सोबार जाणांनी खंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सगल्या दोंगरां थावन थंय वेगळीं वेगळीं गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. आनी व्हड्यांतलो भायर सरतना जेजून पुस्कळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नासलेल्या शेळयां परी आसलीं देखून तांचे ताका चुरचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. तुमच्या भाव भयणीनो, देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडूंक देव आमकां वेंचून काडटा आनी फावो त्या वेळार फावो त्यो सवलती दिता. तातूंत भितर एक म्हणल्यार राजाचे वडील जावपाक व राजाचो कारबार चलोवपाक देव वेंचून काडटा. आयच्या पयल्या वाचपान आमी सोलोमोन पातशायाची खबर आयकता. दावीद पातशाया फाटल्यान व्हडलो राजा म्हणल्यार सोलोमोन. आनी सोलोमोन राजाक जेन्ना हो सयेक दिलो, ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली, तेन्ना ताणें कितें केलां तें आमच्या दोळ्या मुखार आसा. भोव करून हें राज चलोवप म्हणल्यार कितें हें घडये आपणाक सारकी खबर ना. तरी आसतना राजा म्हणल्यार कितें हें जाणा जाल्लो हो मनीस सो दिसता. आनी देखूनच ताचें पयलेंच मागणें देवा लागीं, राजा जावपाक जरी तर म्हजे लागीं जुट्टी दिल्या, ही जबाबदारी येदी व्हडली, ती तो जबाबदारी समजता आनी देखूनच ताचें मागणें तेच वाटेन आसा. वायट बरें तें विवेकान ओळखून तुजे परजेचेर अधिकार चलोवचे खातीर तुज्या सेवकाक तजवितेचे गिन्यानाचो कोर. भाव भयणीनो, पयले सुवातेर आपल्या मागण्यांत हें वायट बरें तें समजूंक जाय म्हूण तो जाणा. कित्याक की येदी व्हडली परजा चलोवपाक जाय, परजेचेर अधिकार दिला आनी हो अधिकार म्हणल्यार देवाचो अधिकार म्हूण तो समजता. तेच बरोबर ती एक व्हड परजा मेजूंक लेगून जायना तितली, म्हणटच आपले परजे विशीं ताका म्हायती आसा. जेन्ना परजेचेर अधिकार चलोवपाक ताका वेंचून काडला, ही व्हड परजा म्हणटा तेन्ना न्हयच फकत संख्येन, एक वाटेन संख्या नंबर जायते जाण आसात ते, पूण तेच बरोबर तांची गरज जी आसा वो तांकां कितें कितें गरजेचें हें राज जियोवपाक, हेंय खूब व्हड हें तो समजता. आनी हे असले येद्दे व्हडले परजेक चलयतलो जाल्यार बेश्टें हेर वस्तू ज्यो ताच्यान मागूंक जाताल्यो तें घेवन न्हय, पूण देवाची म्हाका भोव गरज हें समजता. आनी देखूनच ताचे मागणें देवानूय मानून घेतले आनी देवान ताका आपलो जबाब दिता आसतना ज्यो वस्तू घडये आयज दुसरे राजा जे जावपाक वाटेर आसात ते देवा लागीं मागतात. आयज जायते जाण मागणी करतात वेगवेगळे तरेन. जे कोण उमेदवार आसात आतां ह्या दिसांनी तेय असली जायती मागणी करतात. वेगवेगळ्या देवांशी आनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर जायते जाण गेल्ले आसात. थोडे वांकड्यो वाटोय वापरतात, कित्याक शेकीचें कितें आमकां जाय ती पदवी, आनी ही पदवी ताणें मागूंक ना. देवानूच काय बरें सांगलें, तुवें इतलेंच मागलें, न्हय तुका एक लांब भाव ना म्हूण गिरेस्तकाय ना म्हूण दुस्मानाचो प्राण, ह्यो वस्तू एक राजा कसो ताणें मागूंक ना. पूण खरीत भाशेन हे परजेक चलोवपाक जो अधिकार दिला तो बरे भाशेन पाळूंक विवेकान ओळखून गिन्यान मागलें आनी देवान दिलें. आनी ताचे सारको वो ताच्या व्हड गिन्यानाचो राजा केन्नाच येवंक ना हें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. भाव भयणीनो, जरी तर आयज आमचे अधिकारी वो जांच्या हातान आतां पदवी पडटली,
भोव करून आमी 40 जाण आमचे उमेदवार वेंचून काडटले हांव आमचे विधानसभेन वचूंक तांचेय जण एकल्याचे मागणे आयज हें जावंक जाय. पूण जरी तर खंयचोय उमेदवार म्हणटा हांवें म्हज्या बळान हें केलां, म्हज्या बळान तें केलां, हांवें तुमकां हें दिल्लें, हांवें तुमकां तें दिल्लें, ओ तुवें म्हाका वोट मारूंक ना, तूं म्हजो सपोर्टर न्हय, देखून तुजीं कामां हांव करिना, असले जरी तर येवपाचें आसत जाल्यार तांकांय आमी देवाच्या हातान आमी घालपाक जाय. कित्याक तांकां मागणेय गळे करूंक समजना वो कळना. तर सोलोमोन पातशाये सारकें मागणें तांचे पासत आमी पर्जेन करपाक आमकांय जण एकल्याक ही जबाबदारी आसा. जायते फावटी आमी जे आमचे पासत प्लॅन काडटा ते आमचे जायना, आमी चिंतता ते भशेन जायना. जशें आमी पळयता हे धर्मदूत जांकां जेजून फाटयल्ले दोगांक ते बरो वावर करून परतून आयले आनी परतून आयल्या उपरांत तांणी जेजूक सांगलें आमी उमकें केलां, देंवचार काडले, देंवचार आमकां भियेलो, आमी जायत्यांक बरें केलें, हें सगलें येवन ते जेजूक सांगतात. आनी जेजूक सांगल्या उपरांत जेजू समजून घेता की तांकां आतां एकसुरे सुवातेर वचून विसव घेवपाक जाय आनी विसव एकदम भोव गरजेचो. ह्या दिसांनी आमकां दिश्टी पडटा सगळे धांवतात. विसव कोणाक मेळचो ना, एलिसांव जावं पासून कांयच सुसेग आसचो ना, थोडे जेवचे ना, थोड्यांक खबर आसचें ना न्हिदल्यात काय ना ते. तर असल्या संदर्भान जेजू तांकां एकवडे कुशीन व्हरता. तरी आसतना जेजून हो प्लॅन काडलेलो आपल्या शिसां पासत एकसुरे सुवातेर तांकां व्हरतलो, तांकां विसव दितलो. पूण दुसरे वाटेन लोक दुसऱ्या पांय वाटेन तावन थंय जंय ते आसले थंय पावले. लोकांची गरज व्हड आनी ह्या पासत जो प्लॅन आपल्या शिसां पासत जेजून काडलेलो तोय ताका सारको जाग्यार घालूंक मेळूंक ना. तर हे भाशेन जायते फावटी आमी जें कितें चिंतलां, आमच्यो येवजण्यो आमी केल्यात वा आमी प्लॅन केल्यात आनी आमी रावता अशें जाल्यार पुरो म्हूण, आमकां उमके उमेदवार मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण, उमकी पार्टी आमकां सरकार घडून मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण, बट हें सगलें आमकां जाय ते भाशेन जावचें ना. ह्या पासत भाव भयणीनो, आमी उक्त्या मनान, उक्त्या काळजान, खालतीकायेन हें सगलें देवाच्या हातान दिसाच्या दिसाक घालपाक गरज आनी हेंच एक देणें मागूंक गरज. आमकां आमचें राज, गोंयचें राज विवेकान फुडें व्हरूंक, न्हीच फकत जे कोण वेंचून काडलेले 40 आमदार आसात तांणी, पूण आमी सगळे परजेन बाराबर मेळून हें आमचें राज फुडें व्हरूंक आमकां तजवितेच्या गिन्यानाची कोर, आमकां खालतीकायेची कोर, आमकां गर्विश्ट जावंक दिवं नाका. हें आमचें मागणें दिसाच्या दिसाक आमी देवाक उबारुया आनी आमची भेटवणी करता आसतना आनीक एक फावटी सगळे आमचे जे उमेदवार आसात, जे जिखून येवंक सोदतात तांकां ह्या आल्ताराचेर घालुया आनी सगळे जे कोण आमी मत मारतले आमचेर देवाची हें विवेकान चलोवंक हें गिन्यान आमकां फावो कर म्हूण मागुया. गायन घेऊया C15. देवा उतोर आमी घेतला ताका आमी सपाप दिला, सपाप सांती जिविताचो मोगान केले पिडोळेचो बापा तुझे उतोर माता मोगान तुका जिवीत भोगता, बापा तुझे उतोर माता मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा समोर पिले जिवीत ताच्या उतराक मानून हाडूं, हेच भेटोवणे जेजू वरवीं आत्म्याचे बोल आमचेर देंवता. बापा तुझे उतोर माता मोगान तुका जिवीत भोगता, बापा तुझे उतोर माता
जिवीत वोगता म्हज्या भावा भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. आगाथा तुजे भक्तिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवड्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आगाता तुजी रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोळ सपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पुरगोठुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन तुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोलोमावाचें मागणें देवान आयकलें आनी ताणें मागलोलें तें गिन्यान आनी त्याहून चडूय सगलें जें फावो तें देवान ताका दिलें. सोलोमावा सारकें मागणें करूंक खालतिकायेची आनी तजवितेची मनशां आमकां कर म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचो बापा तुझें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिसा तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाकाळी पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात, पावपण खोशी बसात, म्हज्या कुडी रोगतान खोशी दादोस जायात. म्हज्या जेवणाक येयात, पावपण खोशी बसात, म्हज्या कुडी रोगतान खोशी दादोस जायात. जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें. हुंडो मोडून वाटात, जिवान बरोवन वचात, तुमी जुळो जायात, दुसऱ्याक जिवान बरात. हुंडो मोडून वाटात, जिवान बरोवन वचात, तुमी जुळो जायात, दुसऱ्याक जिवान बरात. जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें
जाका म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा ताणें आपणाकूच पाट करची. आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें म्हणटा सोमी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, आगाता तुजे बागयोंत रोग साक्षिणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मरणान जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान घोट आनी जैतिवंत कर. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सांजे 6 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस जातलें, आयताराचें मीस, आनी 6:30 वाजता दाबोलीं कॉपेलान आयताराचें मीस. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. वेंचणुका समयार मागणे. सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सगली पदवी तुजे तावन येता संसार तुजे मांडावळी परमणे चलून व्हरूंक मनशाक तुवें अधिकार दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता. जेजूच्या यादनिकी प्रवादीक आनी गवळीक कार्यांत आमकां वांटो दिवन तुजें राज बांदूंक तुवें आमकां पाठयलें. आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात त्या विधानसभेच्या वेंचणुका समयार ही म्हजी जबाबदारी जतनायेन पाळूंक म्हाका तुज्या आत्म्यान भर. म्हज्या अंतस्करणाक तुजो उजवाड, म्हज्या मनाक तुजी जानवाय आनी म्हज्या काळजाक तुजो धीर दी. मोत इबाड करची वो म्हजोच फायदो पळोवन मोत दिवची ताळणी म्हजे सोशिल्ली पयस कर. बापा, तुजे मांडावळी परमणे एक बरो सरकार आमच्या गोंय राज्याक फावो कर. जाती कातीचो देश धर्माचो बेड उतरून प्रामाणीकपणान आनी स्वतान वावुरतले देशाच्या संविधाना प्रमाणे सगळ्या मनशांचे हक राखतले. आमदार सेवक आमकां फावो कर. एकामेकाच्या हाताक हात दिवन एक नवे मनीसकूल, एक नवो समाज निर्माण करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गायन घेऊया F16. मिसाची भेट आता सोंपली, क्रिस्ता शांती घराचो या, सर्गी कृपा आमचेर देवली, देवाक आर्गां आतां दिवया, देवाक आर्गां आतां दिवया. सोगी जेवणान भुगतान लागली, दोन्या देवाक आर्गां दिवया, दिनवासनेची भेटूय सोंपली, दिनवासनेची सारूंशी